मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान पुण्यातल्या रुबी हॉल क्लिनिक हॉस्पिटलात भलायकेची तपासणी करून घेतली. सध्याक तांची भलायकी स्थिर आसा अशें दोतोर पूर्वेज ग्रांट हांणी सांगलें. Goa CM was admitted yesterday evening for some testing. We have done all the tests. Everything looks okay. He is fine. He had a restful night and he's being discharged today in the afternoon. He'll probably stay in Pune one more day and possibly go back to Goa tomorrow or day after tomorrow. Any surgery have been done? No major surgery has been done. Right now he's okay. He's Yeah, he's absolutely walking, talking, he's moving around, everything is fine. So don't worry, he's absolutely fine. Okay? Thank you. मुख्यमंत्र्याचे भलायकीविशीं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकानूय अपडेट दिल्या. सर सीएमाचे सुद्धा हे चालू आसा, कशी आहा कितें तब्येत कितें? सामकें बरें आसा आनी रिकवर आसा, फास्ट स्पिडी रिकवरी आसा आनी तें फाल्यां पावतले गोंयांत. कितें एक्चुअली जालें कितें? हांवें आयकलें त्या प्रमाणे एंजिओप्लास्टी आनी हांवें तांचे कडेन स्वता फोन करून तांची चवकशी केली आनी नियाळय घेतलो हेल्थाचो आनी त्यानुसार तांकां ज्या डॉक्टरांनी रिकमेंडेशन केल्लें की तुमी तातडीन तें दाखयात आनी ताचो योग्य तो उपचार करात आनी ताणें तो रोखड्याच रोखडो घेतिल्लो आसा. दामबाबाचे कृपेन सगळें सुरळीत आसा. सर तो जीएमसी सोडून डायरेक्ट पुण्या पावले म्हणून लोकांक मातशें ते गेल्ले आनी कसले तरी आपल्या दुबय कडेन त्या कामाक त्या टायमाचेर ताका तें लक्षांत आयलें की थंय पावता की तें करून घेवचें म्हणून, कारण तसल्या हातूंत वेळ काडप बरोबर जायना, समा जायना आनी योग्य तो निर्णय बरो तो निर्णय घेतलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. तांकां सांगलां की परत एकदां ह्या हातूंत भितर हांव मुख्यमंत्र्या कडेन उलयतां, मिनिस्टरा कडेन उलयतां, कन्सर्न सगळ्या कडेन एकदांचें उलयतां, कारण शेवटी अदरवायज हे सगळ्यो गजाली टॅक्निकल आनी त्यो आसा त्यो मुख्यमंत्र्याक खबर आसा आनी तो प्रश्न आसा कितें तो सुटावो करतले आनी तांकां योग्य आसा तांकां न्याय जस्टीस तांकां मेळचो. जो मेरेन लेखी आश्वासन मेळना तो मेरेन आंदोलन चालूच दवरतले. दोन दीस करून सरकारान आमचे पाशेच पिड्ड्यार करचे न्हू. मुखार आंदोलन आनीकूय खर करपाची चिटकावणी लोकांनी दिल्या. आयज आमकां जे आमचें डेलिगेशन आसा तांकां तेणें आपयल्लें. आयज थंय तेज्या जे घरा कडेन रेजिडंसार आमची तेजे कडेन मिटींग जाली आनी आमचे जे इश्यूज आसा, आमचो जो जे बंधाऱ्याक लागून जे आमी इतले दीस बसले आनी आमी कित्याक लागून हे ओपोज करता हें आमी ताका सविस्तर सांगून दिल्लें आसा. आनी तशें आमकां तेंचे कडल्यान एक एश्युरन्स येयला की हे 2 दीस भितर कितें तरी आपूण ह्या इश्यूचेर कितें तरी तोडगो काडटा आनी हो इश्यू खंय तरी रिजॉल्व करपाचो आपूण प्रयत्न करतलो अशें म्हणून आमकां तेणें एक आश्वासन दिल्लें आसा. आमकां हो बंधारो स्क्रॅप जावपाक जाय. आमी ताका क्लियरली सांगलां की बेगींतल्या बेगीन जे आमकां ह्या बंधाऱ्याचे आमकां स्क्रॅप लेटर दी. आतां जितले बेगीन ते आमकां दितले तितले चड ह्या लोकांचो विश्वास तेंचेर उरतलो. आनी आमचो प्रोटेस्ट जो पर्यंत आमकां रिटर्न जेन्ना आमच्या हातीन जो पर्यंत मेळना आमचो प्रोटेस्ट कंटिन्यू उरतलो आनी जितले डिले जातलो तितलो आमचो प्रोटेस्ट आनी एग्रेसीव जातलो. सो आमी बेजिकली आतां हे 2-3 दीस आमचे पयर तेंचो सीएमा कडेन मिटींग जाली, आयज हेजे कडेन मिटींग जाली. सो खंय तरी आमी तेंच्या ज्या एश्युरन्साक आमी रावल्ले आसा बाबा हेजेर कितें तरी आमकां पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स येतलो आनी पॉझिटिव्ह हेजेर आन्सर येतलो म्हणून रावल्ले आसा. सो आमी सद्याक वेट करतात. आतां आनी 2 दीस पयर 2 दीस जाले, आतां आनी 2 दीस आमकां तेणी सांगला हे 2 दिसा भितर करता. सो आमी आनी 2 दीस वेट करता. पूण हेजे असो न्ही की आमी हो 2 दीस करून हो असोच मुखार आमकां हें खेळोवपाक बेगीन 2 दीस म्हणल्यार 2 दिसां भितर हें जावपाक जाय. कितें तरी आमकां हेजेर ठोस येवपाक जाय, ना जाल्यार आमी आनी मुखार आमचे टॉक्स ना, मुखार आमी सामकें एजिटेशन आमचें स्ट्रॉंगली मुखार वयतले. प्रुडंटा खातीर सगूण गावडे. The Supreme Court has dismissed the special leave petition filed by Gaurav Bidre, who is facing trial for allegedly murdering Gauri Achari, a professor of Khandola College, in June 2022. The Supreme Court observed that the nature of the accusation against the petitioner Gaurav Bidre is very much serious, and there is the fact that trial is ongoing. Hence, the Supreme Court is not inclined to grant the plea for the bail in this matter. But the Supreme Court directed the trial court to expedite the trial in this case and has further granted liberty to Gaurav Bidre to file fresh bail application before the trial court if there is any unnecessary delay in the trial. Mukesh Kumar for Prudent. सकाळी म्हाका
कळ्ळें की मुगे बायका उज लागल म्हणून. सो मुगे अंकल ब्रेड घेवपा येयल्लो. सो तो येयलो आनी म्हाका सांगपा लागलो की तुगे बायका कोणें उज लायला म्हणून. सो हांव चोवपा येयलें आख्खी बायक सारकी लासून काबार जालो आहा. सो सगळे लोक बी येयलो, सांगपा लागलो, विचारपा लागलो कितें जालें काय म्हणून. आय थिंक कोणें तरी लायला म्हणून, लायक राती 3 तशें. आय थिंक समन हॅज डन. कित्याक जे लोक येयलो तेम सांगपा लागले की 12 12:30 देखून सगळी बायक सारकी आसलेल्यो. पूण मागीर आय थिंक कोण तरी 2-3 येयला आनी कोण तरी उज लायला आनी जें कोणें केलां तें सारकी करुना. आय थिंक इट वॉज लायक अ डेवस्टेटींग थिंग टू डू बाय समवन. वेलसांव बेले राती मोटरसायकल दवरलो आसतना कोणें उज लायले आनी गेले. मागीर सदां आमी पार्क करून दवरताले सगळे आख्खे रस्त्याचे सायडीक. कोणें उज लायले आनी गेले ते. आनी मागीर ते चोका हांव चोवपाक गेले आख्खी लासलो आहा मोटरसायकल. मुगे आनी ती आमच्या लेबराक. आनी राती आमचें देवळा कडेन फंक्शन आसलें. जेन्ना फंक्शन आसलें त्या फंक्शनाक आमी 12 12:30 पासून आमचें फंक्शन 12 पासून फंक्शन जालें. लोक जेवन बीन गेले आनी आमची एक जाणटी आसली कासालीची, तिका हांव पावन येवन मागीर म्हजी भुरगीं आनी बायलेक पायली घरा कडेन. तेन्ना पासून ओके आसलें, कांय आसून नासलेलें. आनी उपरांत मागीर हांव परत आमची म्हळ्यार एक भाभी रावता तिकाय घेवन येयल्लो आनी तिका पावन येयल्ल्या पासून कांय ना. एक हिंगा सायडीन तशी एक स्प्लेंडर आसली, ती स्प्लेंडर आसली थिंगा. तेन्ना तो मेरेन कांय ना. मागीर हांव थिंगसान परत देवळा कडेन गेलो. देवळा कडून सावन येवन जेन मागीर परत येयल्या पासून ओके आसलें. तशें कांय हें जावन नासलें. ओके आसता सगळें. आतां केन्ना हें जालें तें कांय खबर ना कितल्यांक हें जालें तें आतां. आनी खूब आसता आमची ती आसली आमची काजन आसली ती गेल्ली राती आनी ती आसली आमची फुडली ती आसली. म्हळ्यार तशें कांय उज बीन पेटलो कांय असो नासलें. सगळें ओके आसलें. आतां आमच्या फाटल्या एका उपरांत बीन जालें आसतलें 2-3 म्हाज्या वडिलांची जी म्हाका सीट बाय इलेक्शन जे म्हाका सीट मेळ्ळां ते म्हाज्या वडिलांचें जें काम तेणी काम केल्लें तेंचे हांव फुडें व्हरपाक ही म्हाका एक बरी संदी. आनी जी संदी मेळ्ळा भारतीय जनता पार्टी आनी तेंचे सगळे लिडर तेंचे हांव आभार मानता. आनी फुडेंय लोकांनी म्हाका असोच आशिर्वाद दिवचो, म्हाका सपोर्ट करचो. आनी बऱ्यांत बरी न्यूज आज जालें की आज रितेश नायकाक भाजपाची तिकीट डिक्लेअर जाली. आनी म्हाका दिसता की आज थोड्या बरे निमित्तान रितेश जिखलो असो दिसता म्हाका. फोंडे पोटवेंचणुके खातीर भाजपान रितेश नायक आनी विश्वनाथ दळवी हांची नांवां पक्ष श्रेश्ठींक धाडून दिल्लीं. ब्रेस्ताराव संवसार पाडव्याच्या मुर्तार भाजपान आपलो फोंडेचो उमेदवार म्हूण रितेशाच्या नांवाची घोशणा केली. चूक सगळें आसता पूण आमी एज अ पार्टी BJP पार्टी आमी सगळे एक आसा. आमी एक जावन आमी हो सीट जिखपाक आमी सगळें काम करता. म्हणल्यार फ्रेंड लक्षांत दवर ते वांगडा सगळे बरोबर आसतले. तुमकां फाल्यां परत कळटले वांगडाच भोंवतले सगळे पळय. काम करना आसतना बेश्टो न्हिदून उठून हाडलो आनी अशें. रितेश हो नगराध्यक्ष आशिल्लो, एक्टीव आशिल्लो, बापायचे बरोबर काम करता आनी तशें आसा जाल्यार ताका फॅमिली रावचें ना. आपले राजकीय त्याच बरोबर मॅच्युरिटी सगळें ताका खबर आसा. लॉयल ऑनेस्ट कार्यकर्तो, लोकांचे भावनाय बीन तो समजता, आमकांय बी समजता. म्हजो टायम दी न्ही आमकां चिंतोवूच ना न्ही. आयज वी आर अंडर बरें केन्ना बरें तुगेलें डिसिजन कळटलें? केन्ना बरें तुजें डिसिजन कळटलें? कितें कोणी कितें जालें की एक 12 वरां तरी येवपा जाय. तुका खबर तिकीट म्हाका मेळटली म्हणून. दुसरे वटेन काँग्रेसी वतीन दोतोर केतन भाटेकाराक मेळिल्ल्या उमेदवारी विशीं रॉय दीपक ढवळीकर कितें म्हणटात ते आयकात. ऑपोजिशन फ्रेंड म्हणटा जाल्यार भाटीकार तुजो फ्रेंड. ते मागीर ऑपोजिशन तुजो फ्रेंड म्हणटा न्ही ते. ऑपोजिशन नांव घेतलें तूं म्हाज्या ऑपोजीट रावलो पळय. म्हाका बरें दिसलें म्हणून वचून रितेशाक दिल ते पळोवन. आनी युती धर्म पाळून रितेशाच्या फाटल्यान निश्चितूच ताका निवडून हाडपा खातीर आमचो प्रयत्न आसतलो. दुसरे वटेन केतन भाटेकाराक आपल्या मतदारांचेर पुराय विश्वास आसा. रितेश बाबाक कॉंग्रॅच्युलेट करता कारण BJPन ताची तिकेट डिक्लेअर केल्या. जोमान बरी ताकद लावन फोंड्या खातीर कितें बरें करपा खातीर फुडें. केतन येयलो जिखलो जाल्यार पत्तो मागीर उडकी मारतालो कितें. वॉट इज द क्लॅरिटी ऑन दॅट? एक्शन स्पीक्स लार्जर दॅन वर्ड्स. कितें म्हणटा कळ्ळें तुका? BJP जिखूंक शकना म्हणून ते काँग्रेसीच्यान व्हरता.
पळय माय वोटर्स नो मी. मजगती फोंडे पोटवेंचणुके खातीर आपान गितेश नायकाक उमेदवारी दिल्या. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. प्रकरणातलो मुख्य सूत्रधार सर्फराज कोलवाळ बंद खणीत आसा. बंद खणींतल्यान सर्फराजान ताचो भाव मोहम्मदाक फोन करून 500च्यो फेक नोटी घेवपाक सांगल्यो. ग्रीन पार्क हॉटेला कडेन तूं राव, एकलो येतलो, ताका 1 लाख रुपया दी आनी तो दिता त्यो फेक नोटी घे म्हूण सर्फराजान मोहम्मदाक फोनावेल्यान सांगिल्लें. सर्फराजान सांगिल्ले प्रमाण मास्क घातिल्लो एकलो ग्रीन पार्का कडेन आयलो आनी ताणें मोहम्मदाक 500 रुपयांच्यो फेक नोटी दिल्यो. ह्या प्रकरणात आतां मेरेन पुलिसांनी 4 जाणांक ताब्यांत घेतल्या. 5वो बंद खणीत आसा, जाल्यार 6वो दुबावीत फरार. पुलीस ताच्या मार्गार. बेळगांव आनी गोंय पुलीस प्रकरणाचो तपास करतात. ಕಡೆ ಬಾಜಾರ್ದು ಒಂದು ಅಂಗಡಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ರು 500 ರೂಪಾಯಿದು ನೋಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಾಮಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು. ಆ ಅಂಗಡಿ ಓನರ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ ಬಂತು. ಅವರು ನಮ್ಮ ACP ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ನಮ್ಮ ಚಾರ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶ್ರೀ ಕಾಲಿಮಿರ್ಚಿ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡ ಈ ಫೇಕ್ ನೋಟ್ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಜಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫೋರ್ಟ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಕಾರ್ ಮತ್ತು 4 ಆರೋಪಿಯನ್ನು. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. साळगाव कोयर प्रक्रिया प्रकल्पात ऑर्गॅनिक कोयराच्या प्रक्रियेतल्यान तयार जावपी मिथेन बायोगॅसाचो वापर करून वीज तयार करतात. हे लायटीचेरूच हो कोयर प्रक्रिया प्रकल्प चलता. साळगाव कोयर प्रक्रिया प्रकल्पात दर दिसा 150 टन सेंद्रिय कोयराचेर प्रक्रिया जाता. हातूंतल्यान अदमाशे 5000 किल मिथेन बायोगॅस तयार जाता. 5000 किल कंप्रेस्ड मिथेन बायोगॅसाचेर प्रक्रिया करून दर दिसाक 350 LPG सिलिंडर भरूं येतात. हे विशींचो प्रस्तावूय गेल आनी IOCLान सरकाराक धाडला खंय, पूण ह्या प्रस्तावाचेर सरकारान अजूनय विचार केल्लो ना. साळगाव कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाचे लायटीची गरज भागोवपा खातीर 3000 किल बायोगॅस लागता. ताचे वेलो 2000 किल बायोगॅस गरज नाशिल्ल्यान सद्याक असोच फुकट वता. ह्याच बायोगॅसाचो वापर जाल्लो जाल्यार दिसाक 140 गॅस सिलिंडर भरपाचे. प्रुडंटा खातीर महेश गाडी. Help us save our life. तेंका आमकां खबरूच ना म्हणटा आमची, पण आमकां कांय खबर ना. फोन मारल्यार आपण फोन घेनात आमचे. पण हिंगा गेल्यार म्हणटात अरे एका फोन केला, त्या डिपार्टमेंटाक फोन केला, सगळे केला. अरे बाबा तुमकां आतां आमकां अजूनय खबर ना कित्याक लागून जाता, सांगात तरी आमकां. कितें इज इट वॉटर कंटेमिनेशन, एअर बॉर्न आनी कितें वेक्टर बॉर्न, बिकॉज वी कॅन टेक प्रिकॉशन्स ऑन दॅट व्हायरस ऑर वॉट एवर डिजीज दॅट इज कॉजिंग अस सिक. डॉक्टरान सांगला सस्पेक्टेड वॉटर बॉर्न डिजीज म्हणून. हेल्प अस सेव आवर लाइव्स ऑफ आवर चिल्ड्रन and everybody, our older generation sogle, please mark the government, please full soglang contaminants and spreads apacha, please I pray, please take necessary action. This project is being built based on many illegalities, and one illegality that was pointed out was the sewage system of this project. Today our lives of our residents of this complex is in threat. This is a sample for what is going to happen in all other projects in Goa when the government fails the public. जेन्ना पळय स्टार्ट जाल्ले तेन्ना आमी हेल्थाक ऑलरेडी रिपोर्ट केल्ले. हेल्थान 14 तारखेर येवन हेल्थ कोर्टाली 14 तारखेर येवन नोटीस धाडलेलो बिल्डराक की क्लीन करा म्हणून, की तेणी रिपोर्ट केला. There were 65 cases. So after this, there are almost around more than 65 cases and the count raised to 149. So please provide us with the water report because we want to know what is the problem that is being created now. This is already a high time. कित्याक लागून हे दुयेंसाला खंयचे उदक पिवपाचे ते सांगता बॉयल करून पिवपाचे. लोकांनी कंप्लेन केला की उदकाक वास येता म्हणून. आनी त्या वासाचे उदकूच बॉयल करून दिवपाचे. मरोसर रावपाचे न्हू, काय मरोंक रावला काय म्हणून गव्हर्नमेंट आमचो. लोकांनी केल्ल्या आरोपांचेर बिल्डिंगेचो धनी कितें सांगता ते आयकात. आमकां विथ सरप्रायज आमकां फ्लॅट ओनर्स कोणेच आमकां इंटिमेट करूं ना. आमचे
नॉमिनल मंथली एवरी क्वार्टरली जे आमी वॉटर टँक्स वायड वॉटर टँक्स आमी क्लीन करतालो तो प्रोसिजर चालू आशिल्लो. न्यूज येतकीर आमी पयलीं म्हणटात की बोरवेल बंद केल्यो आमच्यो. बोरवेल बंद करून आमी त्या बोरवेली जाग्यार आमी टँकर वॉटर घालपाक लागले. बोथ STPs आर रनिंग इन अ प्रॉपर वे. देर इज नो मॅल फंक्शनिंग ऑफ STPs. फ्लॅट ओनर्स की प्लीज तुम्ही अशें हॅवॉक करून तुमचेच आनी बिल्डिंगेचें नांव खराब करपाक वचनाकात. Whatever help they require from Panchayat, we are ready to help. They had come to Panchayat, so we assured them. But the solution is in their own hands, I am telling that. Because instead of running here and there, please get together, get a good contractor and maintain your STP. It is your own problem. ही रावता हिंगा 4 पिढी सर या बारीक लागा तुमका माझी पण सुचतच नाही. रस्तो पहिले हाडलं आमको रस्तो दिला म्हणतात खंय वचपाक जाय. आमको रोड दिचो मागीर तेगे बिल्डिंग स्टार्ट करचे. ची पंचायत आमचे सांगाता ना दिसता. बसून जाले तेंगे एक साइन मारले तांक पेमेंट मेळटलो आमको कोण दितलो. हा या बारीक लागा तुमका माझी पण सुचतच नाही. आज किती उलो पाहिजे खंय वचपाक जाय. आमको रस्तो जाय म्हणून बसले आम्ही. रस्तो पयलीसान आसलो. होय रस्तो पहिले हाडलं आमको रस्तो दिला म्हणतात बबले खा आमको कित्याक त्रास करता काय सारे. आयज आमगे गुढी पाडवा आयची सान बरी सुरवात जावपा जाय. पूण आयज आमगेली सुरवात प्रोटेस्टाची जाल्या. डे 3 लोकां हे ST लोकां वचपा वाट ब्लॉक केल्या हे बिल्डरान. आनी हे आमी शेळडे पंचायत कुरचोरे कॉन्स्टिट्युएन्सी पडटा. सो आमगे एकूच डिमांड कितें आमको रोड दिचो मागीर तेगे बिल्डिंग स्टार्ट करचें. पूण तो बिल्डर आहा तो ना रोड दिवपा ना अशें म्हूण दाखयता आनी आपणागे बिल्डिंग कंप्लीट करपाचो वयता. पूण आमगे रोड पयल कोन्न दी. पूण आतां आजू पासून आमची पंचायत आमचे सांगाता ना दिसता. आज हो 3रो दीस आनी लोक गव्हर्मेंट बसले. ही रावता हिंगा 4 पिढी सोन. हेंका आज रस्तो मेळना जाल्यार ती कितें करतली खंय सो वयतली. मातशें मागणें पंचायती मातशें हेल्प करया ह्या लोकांक. रवींद्र मोहन पागता हेच्या वतीन सोलार पॉवर जनरेशना खातीर आमी आयज गेडाच्या वतीन हांगासर सोलार रूफटॉप घातला. तितून 125 किलोवॅट पॉवर जनरेट जातली वीच वील अप्रॉक्सिमेटली कॉस्ट ऑफ 60 lakhs रुपीज जो गेडान एक्सपेन्स केला. आमकां दर म्हयन्याक जवळपास 1 लाख भर सेविंग हे कंटिन्युअसली रवींद्र भवना खातीर जातले. थँक्स फॉर द गेडा फॉर दीस इनोवेटिव्ह प्रोजेक्ट. उरलेले रवींद्र भवन आनी सरकारी इमारतीचेर अशाच पद्दतीन सोलार पॉवराचेर वचप गरजेचें आसा. हांगा सादारण या रवींद्र भवनात 10,000 युनिट महिन्याक कन्झम्पशन जाता. हे आमी जे सोलर पॉवर प्लांट घातला रूफटॉपार म्हणजे 12 ते 13,000 युनिट महिन्याक जातले. सो ते दे वील जनरेट मोर दॅन वॉट दे आर कन्झ्युमिंग. आणि सरान सांगले तशें आमी जवळजवळ 70,000 ते 1 लाख रुपया महिन्याक सेविंग रवींद्र भवनात जातले. वर्साक 8.5 लाख सेविंग जातले. सिस्टमाची रिकवरी त्याच्यान आमी सरान 6-7 वर्सान सिस्टमाचे कॉस्ट जे आमी घातला तोय रिकवर जातलो त्या इलेक्ट्रिसिटी. टेक्निकली तर कितले पावर मेळटी रवींद्र भवनाक. जनरली साधारण 3.5 ते 4 युनिट पर KW जाता. सो 120-125 युनिट असल्या कारणान जवळजवळ 600 युनिट 500-600 युनिट जातले. 400-450 युनिट जातले दिसाक जनरेट. त्यांचे कन्झम्पशन 10,000 युनिट आसा म्हयन्याक टोटल आनी 12,000 वयर युनिट त्यांचे जनरेट जातले. तण कशें उकडप, तेची बियां कशी तयार करप आनी कितले टेम्परेचर तांकां मेंटेन दवरूंक जाय, रुमान कितली ह्युमिडिटी जाय, ते सगळें प्रशिक्षण आमी बिहार कुसा युनिव्हर्सिटीसून आमी घेतला. मागीर हांगा गोंयान आमी फर्स्ट बॅच घातली. तिचो रिजल्ट इतलो बरो येयलो की आमी कितें तरी शिकला पळय तेचेर आमकां सॅटिस्फॅक्शन मेळ्ळें. पयलीं तुमकां सांगता ऑस्टर मशरूमाचो तेका तण लागता नातर गव्हाचे तुम्ही स्ट्रॉ घेवं शकता. इवन आमी कात्याचेरूय हे करूं शकता. म्हणजे आमच्या गोंयान हांगासर कातो मेळटा न्हू, सो आमी कात्याचेरूय यूज करूं शकता. पण आमच्या तणाचो यूज बेस्ट जाता. ते तण घेवन आमी ती पयलीं 65% आमी उकडप, ते बॉयलिंग करप. बॉयलिंग केल्या उपरांत मातशे 2 वरां तांकां न्हिवपाक ते रावप. मागीर तेची लेयरिंग मेथड आमी जी दाखयल्या पळय ती लेयरिंग मेथड आमी करता आनी 20 days लागता तेका प्रोसेस जाय. फूल बॅग आमची जर व्हायट जाय तेका मायसोलियम म्हणटात. 20 दिसांनी तेंची फ्रुटींग येवपाक स्टार्ट जाता. ते ऑलमोस्ट 1 month आमकां मेळटा. पण फूल प्रोसेस मागीर परत करूची पडटा.